पणजेच्या उदरगती खातीर खुबशीं कामां हातान घेतल्या आनी त्या कामां मदीं मूलभूत सुविधा ज्यो आसा तातूंत उदकाचो सप्लाय हो आयज 2-4 वरांचेर वयल्यान 8, 10, 12 आनी अल्टिमेटली 24 वरां असो करपाचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्झिक्युशनाचेर आसा. ते उदकाच्यो सगळ्यो पायपलायन चेंज करप शहरांतल्यो. आमचे ओपाक आनी एक व्हडलो उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आतां काम जवळ जवळ पूर्णत्वा कडेन पावला. फुडल्या म्हयन्या पर्यंत तो चालू जावपाक जाय. तो चालू जातकीर पणजेक तिसवाडी तालुक्याक भरपूर उदक मेळटलें. लायटीच्या मळार दुसरी आमची मूलभूत गरज जाल्यार रायबंदरा अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा. तें काम चालू आसा फिजिकली. ज्या भागांक लायटीची खूब समस्या आशिल्ली आनी गेल्या 25 वर्सां थंय काँग्रेसचो आमदार आसून थंय कांयच काडी भरय काम जावनाशिल्लें. तें काम आमी हातान घेवन ते पूर्णत्वा कडेन ह्या पावसाच्या पयलीं व्हरपाचो आमचो प्लॅन आसा आनी तातूंत सिस्टमॅटिकली काम चालू आसा. बाकीचे खुबशीं कामां म्हणजे आमचे गार्बेज मॅनेजमेंट जर पळयत जाल्यार त्या मळाचेर गार्बेज मॅनेजमेंट स्ट्रीमलायन करप. पणजेक जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंय संपूर्ण कॅमेरा बसोवन CCTV कॅमेरा बसोवन ते ब्लॅक स्पॉट करपाचेर आळा घालप. आमचे पणजेची ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जे जाग्यार आतां जवळ जवळ 72 परमिटां पणजे बस स्टँड टू मिरामार अश्यो स्लो बसी आसा तांकां खंय तरी सांबाळून घेवन एक नवी पणजेची ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आनी पार्किंग सिस्टम ह्यो दोनूय गरजो ह्या शहराक नवी सिस्टम दिवप हाजेरय काम चालू आसा.